वाटीक लागल्या. शाळेन वच, शाळेन वच. शाळेन वच म्हण तू. पूण खंयच्या शाळेन? शाळा आसा खंय म्हजी. माती 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 झाल्या म्हज्या शाळेची माती. जानेराचो तो दीस. ना पुस्तका, ना पोटवा, ना अभ्यास, ना पनिशमेंट. सगळी कशी उमेदीन शाळेन गेल्ली. आयज झेंडावंदन. झेंडावंदन जातकच रोखडेच घरा वचपाचें. मज्जाच मज्जा. हातान भरपूर फुलां. गोड गोड दीस. अभ्यास नाशिल्लो. मस्तीच करपाची. घरा बेगीन वचपाची स्वप्न पळयत सगळी शाळेन पावली. विपीन भाशण पाठ करतालो. म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, आयज 26 जानेर. संध्या स्फूर्तीगीत गायताले. जयोस्तु ते, जयोस्तु ते. सगळी कशी उमेदीन नाचताली, धांवताली. इतल्यान कितें जालें कोणाकूच कळलें ना. एकूच थरथर. म्हाताऱ्यावरी सगळी शाळा कडकडपाक लागली. उमेद खंयच्या खंय नाच जाली. भोव उयली आनी सगळें वातावरण भरून गेलें. धांवत 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 बेगीन शाळेक वचा. भुंयकाप जाता. धांवत धांवत धांवत. पूण खंय धांवतली. कितली जाण धांवतली. गोटेरांतल्या सुकण्या पिलावरी एकमेकांक वेंगावन सगळी भुरगीं कडकडत उबी. पूण कितलो वेळ. भुंयकाप भुंयकाप भुंयकाप. वाट फुट्टा थंय धांवता. फुडें कोण, फाटीं कोण, जाणा कोण. फक्त धांवपाक जाणा. शाळा धडाधड कोसळटा. जण एकलो जिवाच्या आकांतान शाळे भायर येवपाक धडपडटा. हांव खेळा भायर पावलें. फाटल्यान वळून पळयलें. कोणूच ना. दिसली ती माती. म्हज्या शाळेची माती. कानार आयल्यो त्यो वेली. दिसले ते आकांतान आपोवपी हात. वेणूच केल्लो घात. आनी बाई 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 खंय. तीच म्हणटाली. जल्माक येतलो दर एकलो मातयेन वतलो. ती वय गेली. बाई सदांच खरें उलयताली. आयजूय खरें उलयली. मातयेन मिसळली. अरे रे. सदाच्या सगी प्रमाण हांवें बाईक एक गुलाबाचें फूल व्हेल्लें. म्हजीच पिशापणां. उलूच शेणयलें. आणि आणि आता आता बाई लेगीत शेणली.
ये म्हणता नव्या शाळेन वच. नवी शाळा, नवे बाग, नवे वंटी. पण आता हे नवे बाग म्हज्याकडे उलोवचे ना. हे नवे बाग आता शाळा सुट्टूकच धांवचे नात. तुका कशें कळना की आहे? कशें कळलं तुका? हांव एकटेंच उरलें की आहे. एकटेंच उरलें. मैं कुरुवंश की कुलवधू हूँ, कुरुराष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ. हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और मेरे साथियों इस प्रकार एक पशु की भांति लाया जा रहा है. क्यों? पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यव्रत में है. आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं. अपने समक्ष ऐसा व्यवहार देखिए आप मौत किस प्रकार रह सकते हैं? महाराज, आपके पुत्र जो इस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं, इससे आपके मुख पर लांछन लग रहा है. आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? दासी? दासी हूं मैं? किस प्रकार बन गई मैं दासी? मेरे प्रश्न का उत्तर तो अभी आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं. यदि वो खुद को युद्ध में हार चुके थे, तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था. मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ कि ये किस प्रकार का धर्म है? उत्तर दीजिए आर्यन. क्या आपने जिस प्रकार अपने भाइयों को दांव पे लगाया, क्या आपने उसी प्रकार मुझे भी दांव पे लगाया? पत्नी केवल परिवारजन नहीं, पत्नी अर्धांगिनी होती है. किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को दुख अवश्य होता है, किंतु विधवा तो केवल उसकी पत्नी होती है. सबने अपने अपने धर्म के विषय में विचार अवश्य किया, किंतु किसी ने भी पांचाली के सम्मान का, पांचाली के अधिकार का, पांचाली की भावनाओं का विचार नहीं किया. उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर चाहिए. उत्तर नहीं. आजकालचे फक्त व्हिडिओ गेम्स, कॉम्प्युटर गेम्स
याद सुद्धा आहे ना. त्यांनाही त्याच्या मांडीवर